ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. मुख्यदावन घेऊन देवाले गुरुले सन्निधानांतू प्रार्थना करताची आम्ही हे अधिक मासाचे महात्म्य बृहन्नारदीय पुराणांतू सांगिल तसले चिंतन करताची येतसची. दृढधन्वरायाक ते वाल्मीकी मुनीन सांगिल तसले एक मार्गदर्शन तंतु हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य कसने म्हणून सांगून घेऊन कालचे दिवस पर्यंत आम्ही चिंतन केले. तशीच हे एक पुरुषोत्तम मास अंतू कसं आम्ही आचरण करका म्हणून सांगताना त्यांनी सांगले कसं म्हणाली एक मास पर्यंत ते एक घृत सर्पिशा म्हणून म्हणाली तुप्पानं दिव दरीची लावून घेऊन अखंड दावून घेऊन ते देवाला सन्निधानांत अर्पण करका म्हणून म्हणले. अशी दृढधन्वरायो निमगितस किं फलं दीपदानस्य माशे श्री पुरुषोत्तमे तस्मे वद मुनिश्रेष्ठ कृपया दीनमत्सल. अशें एक मासांतू दीपदान दिवं का म्हणून सांगून घेवन हांव आयकलो. अशें आयकल तेन्ना मना भितर एक संशय येयलो कसो न्ही म्हणून सांगल्यार ताचें महत्व कसं न्ही म्हणून सांगून घेवन मना भितर आयलें. अशी सांगिल्लें तेन्ना वाल्मिकींक संतोष दत्ता तांणी सांगता ती शृणुष्व राजशार्दूल कथां पापप्रणाशिनीं यां श्रुत्वा विलयं याति विलयं पापम पंचविधम महत. पंचविधाचे पाप दरीची ते अत्यंत विलयम यांती लय दावतसले एक सामर्थ्य एक सर्व पाप दूर करतसले नाश करतसले सामर्थ्य एक हांव तुमकां कथाभागा मुखांतर सांगतस म्हणून सांगून ताणें सांगचें आरंभ करता ती. एक सौभाग्यनगर म्हणून सांगून घेवन आशिल्लें तांत एकलो राय आशिल्लो चित्रबाहुरिति श्रुतः. चित्रबाहू म्हणून तागेलें नांव. तो कशें आशिल्लो म्हळ्यार सत्यसंधः महाप्राज्ञः शूरतरः परः अत्यंत शूरवंत जावन आशिल्लो तसलो महाप्राज्ञ जावन आशिल्लो तसलो सत्यसंध जावन आशिल्लो तसलो राय. सहिष्णुः सर्वधर्मज्ञः सर्व धर्मदरी ताका गोत्त आशिल्लो तसले सहिष्णुः कित्याक तो सहन करता आशिल्लो तसलो. शीलरूपदयानिमितः चांग शील रूप दये दुखून घेवन युक्त जावन आशिल्लो तसलो. ब्रह्मण्यः भगवद्भक्तः कथाश्रवण तत्परः अत्यंत तो कथाश्रवण तत्पर जावन आशिल्लो तसलो. तशी ब्रह्म एक विषयक जावन जिज्ञास युक्त जावन आशिल्लो तसलो भगवक्त भक्त जावन आशिल्लो तसलो तो एकलो रायोची ताका नांवाची चित्रबाहू म्हणून सांगून घेवन केदनाक पशुपुत्र समन्वितः स्वदारनिरतः शश्वत चतुरंगबलोपेतः समृद्धा धनदोपमः. अशी ताका केदनाक एक एकपत्नी व्रतस्थ म्हणून म्हणटा ती तशी आशिल्लो तसलो तो. तशीच पशुपुत्र समन्वितः चांग पशु पुत्र इत्यादी परासून घेवन चतुरंग तागेले सैन्य म्हणून म्हणटा ती ते आसून घेवन समस्त समृद्धी कसन दवका प्रत्येक तागेले की समृद्धी आशिल्ले. अशी समृद्ध आशिल्ली तेन्ना तस्य भार्या चंद्रकला चतुष्षष्टिकला निमित्त 64 विद्येदलरीची तंतु पारंगत जावन आशिल्ली चली तागेले बायल चंद्रकला म्हणून सांगून घेवन ती दरीची पतिव्रता केदनाकी भगवद्भक्ती संयुता देवाला बैरी चांग जावन आशिल्ले अचर जावन आशिल्ले भक्ती दलरी तिगेले आशिल्ले खंय. अशी केदनाकी तिगर वट्टू आसून घेवन हें एक भूंय तो आडवीक करता आशिल्ले खंय. तो खंयचे रितीर आशिल्लो म्हणून सांगल्यार विनाश्री कृष्णदेवम सनैव जानाति दैवतम. कृष्णदेवाक सोडून घेवन विंगड खंयचेय तक्क देवू गोतनाके म्हळ्यार कृष्णा वयर तितलेक तक्का भक्ती आशिल्ले खंय. एक दिवस कसन दत्ता म्हणून सांगल्यार दूर दुखून घेवन तो पळयता आसतना अगस्त्य मुनी थंय येवन घेवन पावताचे तांकां पळोवन घेवनची अत्यंत संतोष दत्त ताका दंडवत भूमौ भूंयंत तो नमस्कार करतके अष्टांग नमस्कार करून घेवन तांकां विधिपूर्वक जावन घेवन पूजन करतके अर्घ्यपाद्यादी उपचार दितके आसन दितके हें प्रत्येक दिवन घेवन विनयावनतो भूत्वा जगाद मुनी सत्तमं विनयावनवत जावन घेवन तांगेले सन्निधानांतू प्रार्थना करचे आरंभ करतके सांगतके अद्य मे सफलं जन्म हद्य मे सफलं दिनम अद्य मे सफलं राज्यम अद्य मे सफलं ग्रहम. 5 दिवसाकच मिगेले जन्म सफल जावन गेले मिगेल दिवस दरीची सफल जाले. तशीच हें मिगेल राज्याची सफल जाल्ले मिगेल घर दरीची सफल जाल्ले 5 दिवसाक.
अशी यस्तम समागतो मेज्य गृहे श्री कृष्ण सेवक कसनगेक कृष्णाले सेव करची तसले 5 दिवसाक तुम्ही आमगेल घरकडे येऊन घेऊन पाविरसाची विशेष दावन घेऊन मिगेल जीवन साफल्य दावन घेऊन गेले. तशी मुक्तोहम पापसंघातात् सयाहम यत्स्वयाहम निरीक्षितः तुभ्यं समर्पितं राज्यं राजाश्वरद संयुतं तुमक पळोनोची म्हाका आनंद दत्तस. तशी मिगेल समस्त पापा दुखून घेऊन हांव मुक्त जावन घेवन दल्ले हांव कसनकी एक निरीक्ष करतशिलो त्या दर 5 दिवस मिगेल जिवना भितर दल्ले. तशें करून घेवन कसनकी एक मिगेल हें राज्यस कसन मिगेले अश्व रथ युक्त जावन आसले जाल्यार राज्य अस प्रत्येक तुमगेल चरण सन्निधानांत हांव अर्पण करता. कसले क म्हणून सांगली वैष्णवोसी मुनिश्रेष्ठ नास्त्य देय्यं मया तव मेरुतुल्यं भवेत् स्वल्पं वैष्णवाय समर्पितम्. अशें आसतना तुम्ही तुमगेल्या सन्निधानांत अर्पण कसं करता म्हणून सांगली तुम्ही वैष्णव जावन घेवन आसताची. कसले का म्हणून सांगली हांव कसन दितस पळया ते कसनेची न्ही ते कसले म्हणल्यार हांव मेरुतुल्य जावन आशिल्ले तसले कसन दिल्यार समेत तुमगेले सन्निधानांत अर्पण केलें तेन्ना स्वल्प जावन घेवन ते अर्पण जाता. म्हळ्यार हांव कसं दिल्यार उणेची आता हांव स्वल्प कसनेचे अर्पण केल्यार समेत ते मेरुतुल्य जावन घेवन तुम्ही स्वीकार करतात. अशी 2 रितीचे अर्थ कोण घेवेत अशी तांगेल सन्निधानांत म्हणतगे अशी कर्भर्दिका प्रमाणत्व मंजनम मान्नमुत्तमम नयच्छ दिने यस्तु वैष्णवाय जन्मने. अशें आसतना नित्य निरंतर कसनकी एक द्रव्य आस स्वल्प दारीचे द्रव्य दिवकाके अथवा तरकारी अथवा कसनकी एक अन्न इत्यादी परासकी ब्राह्मणांकनी परा दीनाचकी खंची एक दिवसांतू तद्दिनं विफलं तस्य कथितं वेदपारकैः त्या दिवस म्हणकेची तगेल ते विफल जावन घेवन वतके तगेल साफल्य जन्म जायनाके. तशें करून घेवन विष्णुभक्ताश्च एकेश्चित् सर्वे पूज्या द्विजातयः केन्नाकय सर्वे पूज्याः विष्णुभक्ताः मुख्य जावन घेवन विष्णुभक्त सर्वजन पूज्याची परंतु द्विजातयः द्विजाती म्हणून सांगता ब्राह्मण दलरीची पूज्य एक योग्य जावन घेवन आसता. येषां संभावना कार्या वाङ्मनः कायकर्मभिः कथितं मम गर्गेण गौतमेन सुमंतिना. मक्का गर्गाचार्यान गौतमान सुमंतून मक्का सर्व विचार संगिरस कसने म्हणून सांगणारी तांकां तंगेले एक कोण वैष्णव आसता सद् वैष्णव आसता तंगेले सेव करका केदनाकय तंगेले विशेषता कसन आमी अर्पण करतात की ते तंगेले सन्निधानांतू चरणारे दवन सोडकाके ते दिल्ली मात्रान आमगेले जीवन म्हणून सांगेल सले साफल्य जाता. तशें करून घेवन तंगेले गौरव केदनाकय आमी तांकां दिवत तशी कोरका कशी दिवका म्हणून सांगली वाङ्मनः कायकर्मभिः एक मुख्य जावन घेवन कायेन वाचा मनसा म्हणून सांगून आमी त्रिकरणपूर्वक जावन घेवन कसं म्हणटात तशी त्रिकरणपूर्वक जावन घेवन आमी तांगेले सत्कार कोरका म्हणून सांगून घेवन तांणी म्हाका सांगिल्लें यावत् सुरभा च ताराणां यावन्नोदयते रविः तावदन्ये जन्मानो यावन्नायाति वैष्णवः. आकाशांत नक्षत्र आसता ते नक्षत्र कितले वेळ तारी ते आमकां ताजे एक प्रभाव दाखयता म्हणून सांगणारी ताजे एक उजवाड आमकां दिसता म्हणून सांगणारी खंयची वेळ पर्यंत सूर्यकिरण पडता बळया तितले वेळ तनक मात्र नक्षत्राचे एक प्रभाव आमकां दिसता आसले. खंयची वेळाक सूर्य येवन पावता त्या वेळार आमकां नक्षत्र खंयचीच दिसना खंयची रितीर की त्यांची रितीर ह्या एक विशेष कसन सांगता म्हणून सांगणारी वैष्णव कोण आसता त्या वैष्णवान येवचे तनक इतर कोणें आसतात की तांगेले एक प्रभाव दिसता अशें पुरके जरी खंयच्या संदर्भांत ते वैष्णव येवन घेवन पावता देवाल विचारान नित्य निरंतर चिंतन करतले येवन पावता तांणी पाविल तेन्ना विंगड खंयचेच जन दरेची तांणी शोभ येवचें कारण जायना. तशें करून घेवन वैष्णव म्हणून सांगले श्रेष्ठ जावन आसता ती म्हणून सांगून घेवन म्हाका तांणी अनुग्रह केला म्हणून सांगून घेवन म्हणाल तेन्ना अगस्त्य सांगताच की चित्रबाहो महाभाग धन्यस्त्वं सांप्रतं नृप इमाधन्या प्रजा सर्वा यस्त्वं रक्षसि वैष्णवः. तू साक्षात वैष्णव जावन घेवन आस तांकां रक्षण करतस तशें करून घेवन तू धन्य जावन घेवन आस 5 दिवसाक हांव येयले देखून घेवन तूं धन्य जाला म्हणलें कोण जालें तूं धन्याची तशी तुगेले प्रज जाल्यारीची धन्य जावन घेवन आसाची. तशें करून घेवन कसले का म्हणून सांगणारी तू खंयचे रितीर तांकां पालन करतस तशें करून घेवन तुगेले ते प्रजे धन्य जावन घेवन आसता ती. तस्मिन् राष्ट्रे नवस्तव्यं यस्य राजा न वैष्णवः वरो वासो वने शून्ये न तु राष्ट्रे ह्यवैष्णवे. खंयची एक राज्यांतू रायो अवैष्णव जावन आसता अवैष्णव म्हणून सांगणारी खंयचे रितीर देवाल वैरणी पुरा एक योग्य जावन आसले गौरव दवरनाशी व्यर्थ जावन घेवन तागेलें जीवन करता आसता पळय तो अवैष्णव राज म्हणून सांगून घेवचें पोर. जसल ते एक राज्यांतू केन्नाकी निवास करचें का नजिके राबूं का नजिके
कसले क म्हणून सांगणारी वरोबासो वने शून्य शून्य दावन सिलसले वन वचून घेऊन आपल्याला एडनाके रन्ना अंतू रन्ना वचून आपल्याला पण एडना अवैष्णव राष्ट्राक आम्ही वचून घेऊन अश्यनज्ज म्हणून म्हणतात चक्षुर्हीनो यथा देह प्रीतिहीना यथा प्रिया निरक्षरो यथा विप्रः तथा राष्ट्रम अवैष्णवम अवैष्णव राष्ट्र खंची रीती रस म्हणून सांगणारी खंची एक देहाक एक दौड़ ना म्हणून खंची रीती रित्या एक देह म्हणून सांगल्याची कितली कष्ट पावता तशीच प्रीतिहीना यथा प्रिया प्रेयसीक प्रीती दीनी म्हणून खंची रीती तिका दुःख दत्ता तशीच निरक्षरो यथा विप्रः विप्र जावन घेऊन केवळ जन्म आयला मात्र नुप्रो ताणे योग्य रीतीर ताणे संस्कार घेऊ का योग्य रीतीर विद्याभ्यास करू का अशी अक्षर गोतना ತಿಳಿಸಲೇ विप्र खंची रीतीर तुच्छ जावन घेऊन असता त्यांची रीतीरी ते अवैष्णव जावन असेल राष्ट्र असता म्हणून सांगून घेऊन अगस्त्य सांगतसच दंतहीनो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः द्वादशी दशमी विद्धा तथा राष्ट्रम वैष्णवम अशी दंतहीनो यथा हस्ती खंची रीतीर हस्तेक दांतना म्हणून तज्जे एक बल उण दावन असतकी तक्का एक कळ असनाकी तशीच खंची एक पक्षीक तंगेले एक पाक इत्यादी पुरा म्हणजे रेक्के ना म्हणून तक्के एक तक योग्य दावन घेऊन तक चोलुचे दायनाकी तशीच द्वादशी दशमी विद्धा दशमी विद्ध दावन असेल सर द्वादशी म्हणून योज भारी अप्रूप ते दशमी विद्ध दावन असेल द्वादशी म्हणून सांगितलं तसले खंची रीतीर तुच्छ दावन असता तशीच अवैष्णव राष्ट्र ते अत्यंत तुच्छ दावन असता म्हणून सांगून म्हणतात तशी अशी अनेक रीतीरी वैष्णव ತಂಗೆಲೆ ಯೋಗ್ಯದಾನುಶೀಲ ತಸಲೆ ಖಂಚಿ ರೀತಿರಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿದ ವರ್ಕ म्हणून सांगून घेऊन सांगताची तानी म्हणतदी सराजा पोच्यते सद्भिः यः श्रीकृष्णपदाश्रयः तद्राष्ट्रं वर्धते नित्यं सुखी भवति तत्प्रजा म्हणताना खंची एक रायाक राय म्हणतात म्हणून सांगणारी सद्वीर्यः कोण सर्वजन चांग जानुशील जन तक राय म्हणून सांगतात कोण म्हणून सांगणारी श्रीकृष्णपदाश्रयः सर्व कृष्णालेच अनुग्रहान राज्य चलित साम कृष्णाले एक सन्निधानान मिगेल जय अर्पण करतस कृष्णाले अनुग्रहान समस्त मिगेल जीवन म्हणून कोण लेक्किल तसल कोण असता कृष्णपादारविंद भक्त आसक्त दावन असता तसल तो रायोची निज दावनशील तसले राय दावन घेऊन असतं तसे कोण घेऊन तसल ते राष्ट्र समेत वर्धते नित्यम नित्य दावन घेऊन वृद्धी दल रीची दत्ता थई असेल तसले प्रजे दल रीची तांका सुख मिळचेक कारण दत्ता दृष्टिर्मे सफला राजन नन्मया त्वं निरीक्षितः अद्य मे सफला बाणी ಹೆಚ್ಚುದೆ ಯತ್ವಯಾ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಂಡ್ಗೆವನು 5 ದಿವಸಕ ಮಿಗೆಲೆ ಏಕ दृष्टीची सफल दावन घेऊन गेले सफलದಲ್ಲಿ 5 दिवसाक कसले का म्हणून सनरी तुमगेला वैर कसन एक निरीक्षित वरल असेल ते प्रत्येक हा 5 दिवस पडेतस तसे कोण घेऊन तर 5 दिवस तू केलं तसले तुगेल एक कसन एक वाक्य दलर रीची विशेष दावन घेऊन सफल दावन घेऊन दलरस तसले मिगेल उत्तर दरीच्या 5 दिवसाक सफल दलरस म्हणून सांगून घेऊन देवालय सन्निधानांतू रायालगी सांगतस अशी इदं राज्यं त्वया राज्यं प्रकर्तव्यं ममाज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्तिते अशी असताना त्यांनी म्हणतात की हांव कसं दलरीची राज्य स्वीकार करून कसं नाही करू ना अशें असताना 5 दिवसाक तू मिगेले सन्निधानान तू राज्य अर्पण केला वे तुगेले आसले रथ अश्व इत्यादी पूरा सर्व सैनिक इत्यादी अर्पण केला सर्व तू राज्य अर्पण केल्यार समेत हांव पुनः तुखे राज्य दितस म्हणून सकून घेवन लायक मिगेले आज्ञे मुखांतर तू पुनः राज्य भार करता म्हणून सांगून राग लायक तसे करून घेवन पुनः हे तू राज्यान तू प्रतिष्ठापन दल्ला म्हणून सांगून लायक म्हणून सांगून घेवन हांव हांगा दुखून घेवन भायर सोडून घेवन बत्ता म्हणून सांगून घेवन त्या वेळारी त्यांनी भायर सोरका म्हणून भायर सरलीची तशी पुनः त्यांनी भायर सरता म्हणताना इत्युक्त्वा गंतुमामं तम् अगस्त्यं मुनिवंगवं ननाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता तगल रायाला बाईलेक त्यांनी भायर सोडून वच्ची तिथली मना भितर एक इच्छे नासिल के तशी त्यांनी नमस्कार करचे आरंभ केले गे तेणे तशी कोण घेऊन त्यांनी अंगी पुनः तुम्ही वचू नकाची म्हणून सांगून घेऊन त्यांगे लगी निमून घेतले की त्यांना अगस्त्य म्हणताच की अवैधव्यं सदा तेस्तु भक्त्या भजपतिं शुभे दृढा तेस्तु सदा भक्ती श्री गोपी जनिवल्लभे अशें घेऊन तुक्का विशेषतः हा अनुग्रह करता कसने म्हणून सांगली तुक्का वैधव्य केदनाके येवची नाका अवैधव्यम केदनाके तुक्का सो केदनाके तू तुगेले एक बमणाले सेव करची तशी दावो तुगेले एक केदनाके भक्ती म्हणून सांगितले तसले दृढ दावन घेवन तशी परमात्मेवर तशी दावो ते गोपी जनवल्लभ श्रीकृष्णा बेर तुगेले अचर दावन तसले भक्ती अशी तशी आसो म्हणून तुका इत्थम आशीर्दानम अशी आशीर्वाद दिताके भूयप्राह महीपति
बद्धांजलिपटो भूत्वा विनयानतकंदरः इतले सांगताना ते रायागदल रीची मना भितरी एक आश्चर्यदल्लिके आणि त्यांनी नमस्कार करूचे आरंभ केले आणि तांगेले सन्निधान अंतू बद्धांजलिपुटः नमस्कार कोण घेऊन जी विनयपूर्वकता घेऊन निमगुचे आरंभ केले तर निमगितके चित्रबाहुरायु कथने म्हणरी विपुलामे कथम लक्ष्मी कथम राज्यमकंटकम ಕಂಚಿ ರೀತಿ ದಡಹನ್ಮರಾಯ ನಿಮ್ಗಿಲ್ ಪಳೆಯ ಪೈರಮಿ ಚಿಂತನ ಕರ್ತನ ಪಡೆಯಲೆ ತ್ಯಾಂಚ ರೀತಿ ಹಂಗೆ ಹೋದ ರೀತಿ ಮನ ಬಿತ್ತರಿ ಏಕ ಅಸಿಲ್ತೆ ಏಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಹಕ ಪುನಃ ತೋ ನಿಮ್ಗಿತ ಅಸ್ತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯಲಗಿ ಅಶಿ ಮಿಗಲಗಿ ವಿಪುರದಾವನಿಗೆ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಸ್ ಕಂಚಿ ನಿಮಿತಿ ಅಕಂಟಕದಾವನ ಸರ ರಾಜ್ಯಸ್ ಕಂಚೆ ಏಕ ಸೈನ್ಯದ ಕೊನ್ಗೆವನ್ ಅಥವಾ ಏಕ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದ ಕೊನ್ಗೆವನ್ ಮಾ ಕಿದ್ನಾಕಿ ಏಕ ತೊಂದ್ರಿನ ತಸ್ತೆ ಕೊನ್ಗೆವನ್ ಅಕಂಟಕದಾವನ ಸರ ರಾಜ್ಯ ಮಾ ಕಂಚಿ ನಿಮಿತಿಯ ಮೆಳ್ಳೆ अशी मिगेल वैरियेची चांग जावन असेल भावन दबल असले पतिव्रता स्त्री जावन असेल असले पत्नी कथम पत्नी कशी म्हाका मेळ्ळी तशी किम कथम सुकृतम मया हांव दरी कसनपणी हांव चांग काम केल्ला हांवें एतन्मे बहु विप्रेंद्र तवाहम शरणम गतः हे सर्व तुम्ही म्हाका अनुग्रह कराती कसले म्हणरी तुमगेले चरणा भितर हांव शरण येयलस तशें करून घेवन क्रस्तामलव सर्वं जानासि त्वं मुनीश्वर तुमगे विंगड कसनेची कष्ट ना आमगेले सर्व वृत्तांत तुमकां गोत्तसता तशें करून घेवन तुमी म्हाका आमकां अनुग्रह कराची म्हूण सांगून घेवन अगस्त्य मुनी लग्गी निमगेल तेन्ना तांणी सांगचेक आरंभ करताचे आनी तांणी आलोचन करून तांणी सांगताचे मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयाम यज्ञसेतिहासं पुरातनं हांव तुगेले प्राक्तनं फुडले शरीर असेल तेन्ना कसनगी एक तुगेले जन्म फुडले जन्मांत असेल तेन्ना कसनकी एक विचार आस हांव तुगेले ते चरित्र सर्व हांव पळयलां पडेल तसले विचारू हांव तुगेले गियत इतिहास पुरातनदा इतिहास तुगेले सांगचे हांव आरंभ करता कसने म्हणरी एक चमत्कार म्हूण सांगिल्ले एक पट्टण आशिल्लें त्या पट्टणांतू मणिग्रीवाभिधान व्रत ते एक शूद्र जातींत आशिल्लो जालो ताका नाम मणिग्रीव म्हूण सांगून घेवन नांवके तो कशें आशिल्लो म्हूण सांगले जीवहिंसा परायणः एक तागेले प्रवृत्ती कशी म्हणरी अनेक प्राणीक मारचेच तागेले प्रवृत्ती जावन आशिल्ले तो कश्य आशिल्लो म्हूण सांगले फुडले जन्मांतू नास्तिकः अत्यंत नास्तिके दुष्टचारित्रः तागेले चरित्रे चांग नाशिल्ले परदार प्रदर्शकः विंगडेल बायलेंकनी ತೊಂದರೆ करतलो तशेंच कृतज्ञः केन्नाके कृतज्ञ आसले कृतज्ञ अशेनज कृतज्ञ जावन आशिल्लो तशीच दुर्विनीतश्च कांय विनयते नाशिल्लो तागेलेगी शिष्टाचार विवर्जितः शिष्टाचार सोळ्ळल आशिल्लो तो न या चेयं भवतो भार्या पूर्वजन्मनी सुंदरी ही तुगेल बायल कसनस पूर्वजन्मांतू अत्यंत सुंदरी जावन आशिल्ली तुगेल बायल कशी आशिल्ली ती म्हूण सांगल्यारी कर्मणा मनसा वाचा पतिसेवा परायण त्रिकरणान करतना एक कायेन वाचा मनसा अशें पुरो अथवा कर्मान अशें पुरो ती केन्नाकय पतिसेवेच करची ಅಂತ आशिल्ली ती ती कशी आशिल्ली म्हळ्यार पतिव्रता महाभागा धर्मनिष्ठा मनस्विनी भावं न कुरते दुष्टं तवोपरि कदाचन तू तितली पूर तुव नास्तिका धमदावन नासल्यार समेत तुगेल वैरी केन्नाकय ती खंयचे रितीरी एक तुगेल वैरी बेजार दलरीची करणी खंयचे विंगड रितीर तुका पळयल्लें ना तेणें खंयचे दुष्ट भावार तुका पळयल्लें ना तेणें ज्ञातिभिस्त्वं परित्यक्तो बंधुभिः पापकर्म कृत राज्ञा क्रुद्धेन ते सर्वं गृहीतं धनमुत्तमम् अशें आसतना तुगेले एक विचार पळोवन घेवन तुगेले विंगड प्राणी कनी पुरा हिंसनी दिवच्यांनी पुरा पळोवन घेवन प्रत्येक ज्ञानी जवकान तुका परित्यक्तः सोण सोडलिके तुका दावकदल जनांदरी सोण सोडले बंधुभिः पापकर्म कृत बंधु जनांदरी तू पापकर्म करतलो म्हूण सोडली तुका अशें आसतना राज्यांदल रीची तुगेले बेरी एक द्वेषान करतना कोप येवन घेवन आसतना तुगेले सर्व धन दर रीची ताणें घेवन सोडलिके तशी तथोपशिष्टं यत्किंचित् गृहीतं ज्ञातिभिस्तदा गते द्रव्ये धनाकांक्षा तवासीत विपुला तदा अशें आसतना कसन एक मिगेले तुगेले वरलल तसले एक संपत्त आसा त्या सर्व संपत्त जाल्यार रेची अनेक जनांनी पुरा अपहरण करून घेवन सोडले अशें तुगेले आशिल्ले तसले संपत्ती इत्यादी पुरा नाश जावन घेवन तुगेले मुखावेल जीवन खंयचे रितीर वचका म्हूण आशिल्लें तेन्ना तुका त्या जन्मान तुका संदल्लें म्हूण सांगल्यार हांव खंयचे रितीर रडना हांव द्रव्य संपादन करका म्हूण सांगून घेवन एक उत्कट जावन आशिल्लें जाल्यार इच्छा येयली तुका इच्छा येयली तेन्ना तूं कसन केल्लें म्हळ्यार मुखार चमकलो मुखार वचून घेवन एक पडी कसन करता म्हळ्यार एवं तिरस्कृत सर्वैः गतवान् निर्जनं वनं तूं भायर सोन घेवन वनाक भायर सोन घेवन चमकलो अरण्या चमकलो
ते वचून घेवन हत्वा जीवान अनेकांश थैव चमकदर समेत एक ते रपचेक तगले एक कुटीर इत्यादी पुरा केल्लागे तशीच काही कसन करचे म्हळ्यार नित्य निरंतर बच्चे अनेक वन्य प्राणींकनी पुरा हिंसे करचे मान घेवन सोडलिके तशी जगदात्मपोषणम चकर्थ तगले आत्मपोषण तू करचे का आरंभ केले एवं अर्थयतस्तस्य पत्न्यासहमीपते अशी आसून घेवन बायलर बिಟ್ಟು जीवन करत आशिलो एकदा धनुरुद्यम्य मणिग्रीवो वनं गतः बहुव्याल मृगाकीर्णं मृगमांस जिगृक्षया एक दिवसाक तू बायसून घेवन मणिग्रीव तू वनाक वचून घेवन चमकलो वचून घेवन ते कसन करता म्हणून सांगणार ते अत्यंत श्रेष्ठ दावनशील तसले मृग इत्यादी पुरा आसता घोर भयंकर दावनशील मृग तसल ते मृग असेल तसले हंग वचून घेवन मृगमांस इत्यादी पुरा घेऊ का म्हणून सांगून घेवन तू एक दिवसाक वनाक भायर सोडून घेवन चमकलो तस्मिन् निर्मानुषेरण्ये मध्ये मार्गम महामुनी ते चमकल त्यांना कसंदल्ले म्हणून सांगणारे एक ऋषिवरेण्य चमकून घेऊन येतसच तंका कसंदल्ला म्हणून सांगणारे ते जाग सोद्दिदसच वाट सोद्दिदसच ತಂಗಲ್ नाव कसने म्हणारे उग्रदेव ख्यातः उग्रदेव म्हणून ತಂಗಲ್ नाव दिङ्मूढो विह्वलो भवत कೈ चमकदर समेत वाट दिसतन तंक संदत्ता म्हणारे त्रशासंपीडितोत्यर्थं मध्यन्दिनगतेरभौ अत्रैव पतितो राजन् ममोर्षुरभवत्तदा तंक जोर तानी भूक इत्यादि ಪರ ದೌತ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಗೆ मध्याह्न कालाचेरी नेत्ती वैरी वच्चित सले सूर्य त्यावेळारी कसने तंक दावका खवका पिवका म्हणून कसने मेळणी असेल त्यांना थैची त्यांनी मोर्ची चुकून घेऊन पडलीचके पडल त्यांना तंक पडून घेऊन ते जया जाता तंगले बेर तुक्क दयदल्ले दिग्भ्रष्टं दुःखितं द्विजं उत्थाप्य जन्मानं गृहीत्वा साश्रम गतः तंग उक्कोण घेऊन तुगले आश्रमाक तू भायर सोडून घेऊन चमकलो ते वचून घेऊन तुम्ही दंपतीनं ते तंगेले सेव केले उग्रदेवाल सेव केले उग्रदेव तंका एक मुहूर्तदल तशीची तंका एक वेळाक एक तंक बोध येऊन घेऊन पावलिके ऐदना अवाप्य चेतनां तत्र विस्मयं समजीगमत तत्रस्थोहं कुतश्चात्र केनानीतो वनांतरं तंका पडेदस्ताना बामण बायल दिसतसनी अशा तंग मना भितरीची आश्चर्य दत्तके तुम्ही हांव हंग खैशे घेवन पावलो हंग हांव वनांत भोंवता आशिल्लो वाट दिसनाशी हांव तूं पावयल तसले खंयचे निमित्त हांव कोणाल निमित्त हांग घेवन पावलो म्हणून सांगून घेवन हें एक तंगेल मना भितरी प्रश्न येतके प्रश्न येवन घेवन त्या वेळारी मणिग्रीव ते अत्यंत श्रेष्ठ दावनशील वाक्य उलोवचे आरंभ करता तंगेले आतिथ्य करचेक आरंभ करतके अशी मणिग्रीवान मुखार सुनू खंयचे रितीरी तांकां आतिथ्य केल्ले तंगेले शुश्रूष केल्ले सेव केल्ले तंगेलगी कसन खंयचे रितीर मुखार सुन तंगेले वृत्तांत सांगता खंयचे रितीर सांगले म्हणून सांगून घेवन मुखावेले अंतू आमी पळोवया अशी 5 दिवसाक आमी हें एक महात्म्य चिंतन केलेलं आसा ते हरिगुरू चरणा भितरी अर्पण करतस श्री कृष्णार्पणमस्तु.